गुंडाराज आमचे गोंय आसा म्हूण सगल्यांक दिसता. लोक थोडे फाटी उलयनात पूण हें वयर चडटा तेन्ना लोकांक पडटा की सगळें गोंय बरें ना म्हूण. हें रमाकांत कोणाकाराचे हिशोब आजून काबार जालो ना. ते एक्यूज आजून इन कस्टडी आसात आनी आतां आनीक एक पर्वरीचो मानन आसनोडकर तो व्हडलो अध्यक्ष BJPचो, सिंपल कार्यकर्ता न्ही, तो लिडर तेंचो. तो आतां स्वप्नेश तलेकारा धमकी दिता म्हणलोले. लोकांक पडोंक जाय कितें आसा ते फाटल्यान. स्वप्नेश हिशोब काडटा. स्वप्नेश लोकांक एक्सप्लेन करता कित जाता गोंया, गोंय कितकोन काबार जाता. आनी हेश कोन्न लोकांक फुडें काडटात तेन्ना आनी BJPचे असले लिडर येतात तेन्ना धमकी दिवपाक एक सायलेन्स द एक्टिविस्ट म्हणून तेश कोन्न एक मोटीव आसा. नंबर 2 दुसरे एक्टिविस्टाक धमकी दिवपाक. तिसरे प्रूफ येता की BJP पक्ष न्हू गुंडा बोल्लो आहात म्हणून. आनी चवथी सरकाराक नाका कोणें तेंचे विरोध कितें उलयल्ले म्हणून. पळय तुमी हिंगाय पासून जाला थिंगा ले लडाख तुमी जाणात ते केसो एजिटेशन जाला आनी BJPचे हेड ऑफिसूय लासून उलपून काबार केला. ते एक वांचूक म्हूण ताका अक्यूज केल्लो, तेणें मुवमेंट केल्लो आनी लोक पिशे जाले आनी तेज पासत ते सगळे जाले म्हणून. BJPन कितें केलां, सरकारान केंद्र सरकारान कितें केलां, तेजे केसो नोटीस काडली. आतां नोटीस कितें ED आनी केसो फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्टाचे केसो नोटीस काडले. असले रिवेंज पॉलिटिक्स आहात तेन्ना हे धमकी दिवपाचे दीज आर मायनर थिंग्स. बट BJP आनी BJP सरकार असले गोश्टी करतात तेन्ना लोकांक डायरेक्टली कळटा. तूं तोंड उक्तें केल्यार आमी तुजे फाटल्यान येतले. CBI ना जाल्यार ED घातले, ED ना जाल्यार इन्कम टॅक्स घातले, नाजाल्यार तुका म्युन्सिपालिटी पंचायत तुका कोणा फाटल्यान धाडले आनी लास्ट गुंडा धाडले. असले BJPचे हें जाला. आनी आय कंडेम दीस थ्रेट which has given to Swapnesh Talekar. I will stand by Swapnesh Talekar and whatever help he needs I will give him. I know him as personally, I know him as a friend, I know him before elections. It's not just that I know him because I got elected, and we have worked together and he has given lot of valuable inputs to me before, during my elections, after my election, and even recently in the last assembly session. So म्हाका भरपूर input दितालो which I was using in the assembly and we needed to expose and floor the government. So गोवान जे BJPचे अध्यक्ष आसा किंवा अपोज उलयता ते भेटी सेफ ना कशें दिसता सिच्युएशन गोवान जातलें कशें? हय, लोक उलयता म्हणलोले हे धमकी दितात देखून लोक फुडें येना. पूण टायम आहा तेन्ना BJPक दाखोवपाक लोक एकठांय जातलो. तूं आयक हांव कितें म्हणटा कितें म्हणत पूण लोक एकठांय जातलो आनी BJPक सामकें डिफीट करून उडयतले भायर. ले लडाख कायंड ऑफ सिच्युएशन गोंयांत जावंक शकता जर अशें चलत जाल्यार. एरब स्प्रींग म्हूण आशिल्लें पयलें. एरब स्प्रींग तें रेवोल्युशन जाल्लें तेश कोन्न आतां पळय तूं तें लायक वायल्ड फायर जातलें. आमी गोंयकार पिसफूल म्हूण केन्ना गोंयकाराचे सेंटिमेंट तें एक नेर वा टच जालें जाल्यार तुणें कितें जावपा जाता. तुमी जाणात आमचें कोंकणी एज्युकेशन आनी आमचे स्टेटहूड डिमांड आशिल्ले तेन्ना लोक आयिल्लो रस्त्यार, लोक आयिल्लो डिमांड करपाक आनी देखून हें सगळें जालें तेन्ना मागीर केंद्र सरकार आमचे गोंयचें सरकार आयकून आमकां मागीर स्टेटहूड मेळ्ळें आनी कोंकणी पासून आमकां आमच्या स्टेट लँग्वेज म्हूण एक्सेप्ट केल्ली.